माड केन्नाचे बाकी सगळं सर आम्ही घर बांधपा हाडायला सर माड आमच्या पळयता आम्ही काय न्यू कन्स्ट्रक्शन आम्ही हाडना सर क्लेम जेन्ना म्हणल्यार सेटल जालो ना तेजो म्हणल्यार हाव यू कॅन घर नासलें ना घर पळय मरे माती काडल्यार खांब्याचेर आहलें न्ही तें खांब्याचेर आम्ही आयकून घेवपाक तयार ना कारण फॉरेस्ट सायटाक क्लियर कट दिले आसा की 2005 अरे तुका हांगा जे उत्पन्न आसा त्या उत्पन्ना खातीर खंय तरी झोपडी चापोलेचे हे घर रांदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मोडले. ऑफिसर म्हणतात सगळे कायद्याच्या चौकटीत केला. हे स्ट्रक्चर ते दाव करता गांवचे लोक की पयलींसून आशिल्ले पयलीं नाशिल्लें तें कित्याक आमचे बीट गार्ड रेग्युलर भोंवता हांगा आनी ते हालीं ते असो येयलो तेन्ना ताणें नोटीस केलें ते न्यू स्ट्रक्चर आहा ते आनी आमी ते मागीर जस्ट प्रिवेंट केलो तो ऑफेन्स आनी फुडें जावं जाय म्हणून आमी प्रिवेंट केलो ते. आतां कोणाचेर तशें हें करूं नाका. लोकांनी गजालीक राजकीय रंग दिलो. तेन्ना आमी हे माड बीड ते जाणटेल्यान घातलेले. जाणटे आमी सांगताले 100 वर्सां पयलींचे माड आहा आमचे आतां केल्लो कोण सर? तवडकर सर आमचो आमदार आसतना आमकां कांय त्रास केला ताचे पयलीं केल्लो आहले पूण आतां सर पडटरी ते एकदम त्रास करपाक लागले आमी फॉरेस्ट येवन आनी ते फॉरेस्टान एक पिस्तॉल घेवन येवन आमी धमकी बी दिवपाक लागलो. केन्ना ते आयज घर मोट्ट तेन्ना पिस्टॉल मागीर तुमी कितें सांगलें तेका? आमी मार म्हणले गुळी मारपाचे आतां गार म्हण तशें सांगला तेका घेवपा येयला म्हणलें तूं मारतल्या मार म्हागला पूण तो आनी मागीर काय हें केल्लो आमकां पिस्टॉल मागीर तुमी कितें सांगलें तेका? आमी मार म्हणले गुळी मारपाचे आतां गार म्हण तशें सांगला तेका घेवपा येयला म्हणलें तूं मारतल्या मार म्हागला पूण तो आनी मागीर काय हें केल्लो आमकां कितें तेमी गोळ मारून आमगेलो घर आनी ते आयदन सगळं भायर काडून उडयलें. थंयसून पयलीं देवाची हें चलतालें घर आहले उशेल करताले सगळें पत्र बी फोडले मदेर बी सगळें वयले सगळें पाड केलें खांब मोडलोय. कितले वर्सां पयलींचे हें घर मरे आमी बांदल्या ती आमकां जाली 60 वर्सां हें 40 वर्सां आमचे हिंगच्यान पयलींच्यान आहा पयलींसून. आतां कितें मातशें रिपेर केल्लें? हय मातशें रिपेर केलें पयलीं सुट्टाचें आहलें परतून तें हें करून जाय म्हणून आमी तें रिपेर केलें. आदलो आमदार मंत्री रमेश तवडकरान चापोले वचून परिस्थिती पळयली. फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्यांनी की या सामान्य लोकांचेर या ट्रायबल लोकांचेर अशे तरेचो अन्याय अत्याचार करपाक सुरवात केली आसा की अशे तरेची दुख्खद घटना की आज घडलेली आसा. त्यामुळे हांव ह्या योग्य फोरमाचेर म्हणजे ती फॉरेस्ट सायटाक क्लेम तातूंत ती फीट बसता ती सर्टन ऑथॉरिटी कडेन जी आसा की ह्या संदर्भाची दाद मागतलो आनी ह्या लोकांक जे खरे अर्थान आज जी म्हाका दिसता सुरवात जाल्ली आसा अशी दिसता म्हाका की आनी म्हाका लक्षांत आयलें की फॉरेस्टाचे अधिकारी फट मारता ही गजाल लक्षांत आयली. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.